आरजीपी पक्षात कसलोच अंतर्गत वाद वा राजकीय मतभेद ना अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। सध्या आमी संघटनेची पुनर्रचणूक करपाचेर आनी प्रभावी यंत्रणा उबारपाचेर लक्ष केंद्रीत केला अशें विरेश बोरकार सांगता। तशेंच युती विशीं काँग्रेसी वांगडा बेगीनूच चर्चा सुरू करतले अशेंय आमदारान सांगले। आयकात। नॉर्मल टॉक्स जे आसा ते आमी चालू करतले। सो लेट्स सी। पण कितले सीट्स डिस्कशन तशें कांय ना। आतां तुम्ही पार्टी कडेन डिस्कस केला आसतले आरजी तुम्ही कितें आसतले गोंय खूब गरजेचें आसा आनी ते करतले। डिस्कशन जावपाक गरज आसा। सगळे तरेचे डिस्कशन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा, सीट शेअरिंगाचे आसतले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा गोंया बद्दल हेय आमकां डिस्कस करपाक जाय। कित्याक आमी कितें घडयतले ना ताका टायम वयता, असो रोखडेंच कांयच जायना। सो लेट्स सी, ते आमी डिस्कशन करून मागीर तुमकां सांगतले। तुम्ही उलयला पार्टी कडेन तुमच्या? आमचे आतां बाकीचे मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंगूय जातल्यो। ऑलरेडी आमचे जे ऑर्गनायझेशन आसा ते रिस्ट्रक्चरींगाचो प्रोसेस चालू आसा। सो तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो। आफ्टर दॅट आमचे ज्यो कमिटीज आसा त्यो तुमकां आउट करतले, कॉन्स्टिट्यूट करून आउट करतले। सो तेन्ना तुमकां क्लियरिटी सगळी मेळटली। पण तुमची इंटरनल पॉलिटिक्स आसले इंटरनल पॉलिटिक्स बीन कांय ना। सगळे आमी रिस्ट्रक्चरींग करता आनी बरें ऑर्गनायझेशन जे फुडें व्हरपाचो काम जे आसा ते आमी करता। आनी एकदां तो प्रोसिजर कंप्लीट जालो म्हणटकच तुमकां सगळे ऑन ग्राउंड सगळे दिसतले। इंटरनल वॉर काबार इंटरनल वॉर सद्याक कांयच ना। आमी जे काम आसा ते आमी काम करता। काम गोंय राखपाचें आमचें काम आसा। गोंय जो बीजेपी सरकार जो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा, सो हेच्या विरुद्धांत एक लढो दिवपाक लागून आमी 2027 इलेक्शन तुमचे इलेक्शन केन्ना जाता? आमचे बेगीनूच जातलें। तुमकां तेजी इन्फॉर्मेशन आमी रोखडेंच आउट करता।